नमस्कार. आज आम्ही ह्या व्हिडिओत घरात केले रसम पावडर यूज करून रसम कश करचें पळोवया. हो आमगे लास्ट व्हिडिओत दाखयल रसम पावडर हे ना जाल्यार रेडीमेड रसम पावडर यूज करा. हे रसम करच्याक आमकां 1 चमचो रसम पावडर जाय आनी जाय 2 होड टोमॅटो, 1 वाटी शिजेल तोरी दाळ, रुचीक मीठ, 1 होड चमचो मिरसांगे पिठो, 1 सुकी मिरसांग, 7-8 फण्णेपाल्या पानां, अर्ध वाटी कोथंबरी पालो, सुमार 10 चेचून घेतलेली लसणी बोय, तेल, 1 चमचो तूप आणि 1 ल्हान वाटी आमसाणे उदक. सगळ्यात पयली फण्णां तयारी करया. ताचे खातीर एक कायलीत तेल हुनकन घेवया. तातूंत सुकी मिरसांग, फण्णे पालो आणि लसणीची फण्णी दिवया. लसूण तांबडी जावचे लागली की तातूंत भितर बारीक कापून दवरिल्ले टोमॅटो घालया आणि टोमॅटो बरोकन शिजोवन घेवया. टोमॅटो शिजून मऊ जाल की तातूंत भितर कोथंबरी पालो, रसम पावडर आणि मिरसांगे पिठो घालून घेवचे आणि सुमार 1 मिनिट पर्यंत भाजून घेवचे. ताजे नंतर तातूंत शिजोवन दवरिल्ली तोरी दाळ आणि रसम पातळ करच्याक थोडे उदक घालचे. रुचीपुरती मीठ घालका. आमसाणे उदक घालका आणि सगळं बरेकन मिक्स करून घेवका. रसम केन्ना पातळ उरका हे दाट दिसल्यार आनी थोडे उदक घालून घेतले जाता. ह्या रसमाक एक गजगज येवचे दिव्या. गजगज येईल की वयल्यान 1 चमचभर तूप घालका. हे ऑप्शनल आसा पण हाजेन रसमा रूच वाढता. घरातच फ्रेश रसम पावडर रेडी करून हे रसम करचे जाता. हातूंत लसूण घालनशी सासव आणि हिंगा फण्णे दिवन बी रसम करचे जाता. तुम्ही बी हे रसम घरात ट्राय करून पळया आणि कसल म्हणून कमेंट करून कळया. आमगेल व्हिडिओ लाईक शेअर करा आणि आमगेल चॅनल सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.